कांय दीस पयलीं इंडिपेंडंट एम एल ए प्रसाद आव्हाड आपले कार्यकर्त्यांक काँग्रेसीन धाडले, थंयच्यान काडले TMCन धाडले. प्रसादा कडल्यान एक आमी समजून घेता, अशी एक तुजे कडल्यान न्हू जाल्यार काँग्रेसीन धाडले आनी थंयच्यान परत काडले. तुजे कडेन अशें पॉलिटिकल कॅल्क्युलेशन कितें? पॉलिटिकल कॅल्क्युलेशन म्हाका दिसता आवर पीपल हू आर इन आवर ग्रूप हॅड अ विश ऑफ जॉयनिंग काँग्रेस एंड एन्श्युरिंग दॅट काँग्रेस वर्क्स इट्स वे अप. तांणी जेन्ना विचार म्हज्या कडेन मांडिल्ले हांव तांकां तुमची खुशी तुमी जाय तशें फुडें वचात म्हणून. काँग्रेसीन वतकर काल येस्टरडे दे हॅड कम क्वायट ह्युमिलेटेड एंड फिलींग इन्सल्टेड की 1 म्हयनो जालो अजून पर्यंत कांयच कित्याक जायनाका म्हणून तें. ताका तेन्ना तेंच सांगलां की काँग्रेसीची पद्दत ज्या तरेन आसा, आय डोंट थिंक दे आर एनी वे क्लोज टू विनींग इलेक्शन्स ऑर गेटींग इन टू इलेक्शन मोड. आतां जवळ जवळ 40 दीस उरल्या. 40 मतदारसंघात एकूण मतदारसंघ पर्वरीचो ब्लॉक करपा खातीर जे आमचे काही कार्यकर्ते सपोर्टर्स जॉयन जाल्ले, लास्ट 1 month आफ्टर दे जॉयन एक्झॅक्टली ऑन 9th of November, 9 डिसेंबर जावन आफ्टर दे जॉयन कपल ऑफ नेम्स वेन दे जॉयनिंग तांणी क्लियर दवरिल्लें आमी जॉयन जाता, आमचो एक्स ZP गुपेश ताका अध्यक्ष करता जाल्यार वी वील रिवायव. दीस वॉज देअर थॉट प्रोसेस. पूण भितर वतकर तांकां कळ्ळें की एकूय गजाल जायना. एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी स्टार्टेड गिवींग ऑल्टरनेट नेम्स, स्टार्टेड टेलिंग बेड टायम स्टोरीज. काँग्रेसी कडल्यान कांयच परत रिपोर्ट येनासलें. दी सेम पीपल वे सपोज टू ट्राय एंड कन्विन्स अस टू बी अ पार्ट ऑफ काँग्रेस इन द होल रन ऑफ कमिंग इलेक्शन. पूण अशें जालें की दे वे सो एम्प्रेस्ड एंड ह्युमिलेटेड की दे वे नॉट फायंडींग द वे अहेड. जी उतरां आनी जे कन्फर्मेशन जे काँग्रेस पार्टीन हांकां दिल्लें, ज्या तरेन आमी काँग्रेस रिवायव करया पर्वरी म्हणून, तातूंतले एकूय गोश्ट तांणी दवरली ना. वयल्यान 5-7 दीस पयलीं अशें कळून आयलें की द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी इनडायरेक्टली कन्वेड टू देम की तुमच्या भितर समज कोण अध्यक्ष करपा जाय जाल्यार आमी तांच्या भितर इलेक्शन घेवचें पडटलें. पर्वरी पयलें काँग्रेसीचें प्रेझेन्स हार्डली आसा and they wanted to build up this particular thing. They were of the view that we need to look at how to move politically things ahead. Unfortunately, things have not met together. The initiative of the president does not seem to be, of the Congress, does not seem to be towards winning any election. ज्या तरेन गोंया सगळें वातावरण पळयलें, ज्या तरेन 3 म्हयने पयले आशिल्ले आनी आतां पळयलें, आतां तुमी TMC पळयात, आम आदमी पळयात, whichever party is coming is doing their part. बट आय डोंट फायंड एनीथिंग हॅपनिंग इन द काँग्रेस. इनफॅक्ट एकूण मतदारसंघ असो कितें जालो की जातूंतल्यान तुमकां एकदम इवन जे लोक जॉयन जाले तांचे भितर इलेक्शन घेवचें पडलें. तुमी जेन्ना तांकां सांगिल्लें द रोड मॅप आनी तांणी तुमचेर विश्वास दवरून जेन्ना ते भितर सरिल्ले, इट वॉज ड्युटी ऑफ द काँग्रेस टू बिल्ड अप अलॉंग वीथ दीस पीपल द बूथ इन द पार्टी. अनफॉर्च्युनेटली दे कुडंट सी द लायट ऑफ द डे. They were feeling humiliated and insulted. They conveyed to me last evening it was their decision to get and come across together. It was their decision to come out. Whatever decisions they have taken, I stand by it. If they have a thing where they are not comfortable with the Congress, with the attitude and the way they are working, I don't see any sunlight for this particular party. I wish Congress all the very best. And that has made us also to discuss last night how we need to move ahead. And ताच्या खातीर आमी अपक्ष वतले, but we have taken that step and we are moving ahead. So you are going to independent, you are not Independent. going to any party, Independent. not BJP, not anything. इंडिपेंडंट सांगलें मरे न्ही. काल उलयलें आमी जेन्ना काँग्रेसीन कम्फर्ट लायन ना तेन्ना वी हॅव डिसायडेड टू गो इंडिपेंडंट. So last time दिलं तरी तुम्ही independent. ताचे मदीं BJP पार्टी अप्रोच जाली तुमकां आनी तुमी चर्चा जाली. चर्चा मिडियान तयार केल्या मरे. तुमीच खंय तरी उबे आशिल्ले, तुमीच फोन मारला, तुमीच खंय तरी हांव आसा आमी सांगलां. म्हाकाय खबर ना कोणें सुरू केल्या ते अफवांचे बाजार. meeting काय जावना? मिटींग काय जावं. तशी ऑफरूय नासली जॉईन जावपाची. There is nothing. That is what I'm saying. Last few months together, they have been meeting everybody. आमकां सगळ्योच पार्ट्यो मेळटात. आमच्यो सगळ्योच पार्ट्यो उलयतात. As a independent candidate and as looking at the thing ahead, every party would want you to be with them. Our people had started this particular thing of getting into Congress. Unfortunately, Congress could not work. So they have wished Congress all the very best. आणि तांचें फ्रस्ट्रेशन काल तांणी काडलां आनी आज तांणी रिजायन जाले. ज्या 3 टर्म ZP गुपेश नायक सारकेल्या मनशाक ते समज अध्यक्ष करूंक शकना. आनी मागीर म्हाका म्हायती कळ्ळी की दे वे कॉन्टेम्पलेटींग नेम्स ऑफ अ फॉर्मर मिनिस्टर्स ड्रायव्हर हू हॅज जॉयन आम आदमी पार्टी, ताज्या मनशाक हांगा अध्यक्ष करचो म्हणून. पूण म्हाका कॅल्क्युलेशनूच कळना.
Congress as a party deciding on a block president who is supposed to be one of the person of the ex-minister who was in Congress and has joined up recently, ex-MLA तो. आणि ते समज नाटकां चल्ल्या कोण खंय कितें करता कांयच चालना कळना. त्याच्या खातीर जेन्ना काँग्रेसीन विश्वास बिल्डअप करपाक गरज आशिल्ली 40 मतदारसंघात तांचे उरल्या तिगूच आमदार. त्या 3 आमदारां भितरूय कितें फुडें आसा तांचें जेन्ना कळना, दे हॅव टू गेट एग्रेसीव एंड स्टार्ट गेटिंग ऑन फील्ड. प्रेस कॉन्फरन्सीस आनी जागोर घेतले म्हणून जायना. आय फील दे हॅव लॉस्ट ट्रॅक्शन. सो आय वुडंट वॉन्ट टू कमेंट फर्दर. एज फार एज आय एम कन्सर्न, इफ माय पीपल हॅव डिसायडेड टू कम आउट, आय एम विथ देअर थॉट प्रोसेस, and whatever we are deciding, I think that will be the decisions taken. So Congressitल्यान भायर सरप, they have wished them all the very best to do what politics they want to do. We are also wishing them all the very best. कित्याक काँग्रेस कितें करता एखादी काँग्रेसीक स्वता खबर आसा काय ना ते म्हाका प्रश्न आज पडला. आनी 1 म्हयनोभर तांकां ह्युमिलेट करपाक आफ्टर डे टॉकिंग एंड कमिंग टू अंडरस्टँडिंग हाव द रोड मॅप विल बी इज टोटल इन्सल्ट टू अवर पीपल इन Porvorim who have felt humiliated after 1 month of just keeping them high and dry and then getting different stories, different names to build up stories as far as Porvorim is concerned. आणि असो तुमी एक्चुअली काँग्रेसीक विचारपाक जाय 40 मतदारसंघान असोच एकूच मतदारसंघ कित्याक जालो सन जातूंतल्या त्या मतदारसंघान तुमकां इलेक्शन घेवचें पडलें, तुमकां इलेक्शन मागणी करची पडली ब्लॉका खातीर जेन्ना तुमचें कोणूच नाशिल्लें. सो आय थिंक द ग्रीन सिग्नल हॅज बिकम अ रेड सिग्नल फॉर देम. दे आर डुईंग इट इन मेनी ऑफ द अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑल्सो. सर नॅशनल पार्टी तुम्ही जॉईन झाले, इवन रिजनल पार्टीच्या लायक गोवा फॉरवर्ड तांकां तुका हांवें क्लियर सांगलां, तर यू आर तुम्ही म्हज्या तोंडांतल्यान उतरां काडच्या पेक्षा वेन आय एम सेड व्हेरी कॅटेगरिकली दॅट वी प्लॅन गोईंग इंडिपेंडंट, देन वॉट इज देर इज द क्वेश्चन ऑफ दीस ऑफ एनीथिंग एल्स. वी आर गोईंग इंडिपेंडंट. अजून सेकंड टायम निवडलेले इंडिपेंडंट कोणी अशी रिस्क घेयना कोण. तुमी ती रिस्क घेवपाक सारको आमकां लोकांच्या सपोर्टान आमी निवडून येता. पयल्या फाटीच्यान दुसऱ्या फाटीन जेन्ना गेले आमचे लोक जे आसात तांचो आमी विश्वास तांणी तेंचें कितें जाय तांचे पर्यंत पावप तें आमी काम करीत आसात. आमी आमदार म्हणून जावं झेडपी जावं सरपंच आमची सगळी टीम जी आसा 5 मेंबर्स, वी ट्राय टू एन्श्युअर दॅट वी डू जस्टीस टू अवर चेंज. आनी त्या खातीर लोकांचो विश्वास आनी आशिर्वादान आमी फुडें सरिल्ले आसा. दॅट इज वाय वी वर एबल टू बी सक्सेसफूल इन द सेकंड इलेक्शन एज इंडिपेंडंट विथ अ मच हायर मार्जिन. So if people decide today that it should be independent, then it should be independent. मार्जिन विल बी नाव द That is on people. I cannot decide on that. खंयची पार्टी तुमकां इंडिपेंडंट म्हणून सपोर्ट करपाक तुमी करता जाल्यार तुमी वेलकम करता तांकां. कितें खंयची एक पॉलिटिकल पार्टी तुमकां इंडिपेंडंट म्हणून सपोर्ट करता जाल्यार तुमी वेलकम करता. खंयची पार्टी कितें डिसायड करतली हांव म्हणूंक शकना. कोणाचो सपोर्ट As far as we are concerned, everybody is talking to us. We have decided to go independent. इंडिपेंडंट म्हणून सपोर्ट कोणाचो घेतलो तुमी काय म्हणटा. हांव पेडोक कसो म्हणटलो सपोर्ट कोणी येयले जाल्यार म्हणटा. येतकर उलोवया मरे. इन पॉलिटिक्स यू जस्ट कॅनॉट लास्ट टायम डिसायड. काँग्रेसीन सपोर्ट केल्लो अशें ते म्हणटाले. लास्ट ग्रावंड तुमकां खबर आसा न्हू काँग्रेसी वेळांनी कितें जालें ना लास्ट मिनीट कोणें कितें आय डोंट वॉन्ट टू गो बॅक. वी आर गोईंग अहेड. फुडें वता आसतना वी नीड टू एन्श्युअर दॅट वी हॅव अ स्ट्रॉंग एंड स्टेबल गव्हर्मेंट अँड वी आर एबल टू डिलिव्हर टू आवर पीपल द प्रॉमिसीस दॅट वी हॅव केप्ट, वी हॅव वॉन्ट टू डू, आनी तांची कोणाची कितें उरलां तें कंप्लीट करपाक जाय.